म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचे उतरान आयज आमी कितें म्हणून आयकलां आनी कितें म्हणून आमी पाळटले हांव एक जाणो जावया की देव सगळे आमचे सोबे घडून हाडटा. आमी फकत ताका आजीर जावन आमचें जिवीत जिवया. तो कोण? ते आमी आमचे वस्तुंगे न्हय, पूण जितली आमी बापाक शरणां येता तितलो तो आमकां ताचो पूत कोण तो उगडापाक करून दाखयतलो. आनी कशे भाशेन आमी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारूंक जाय पळय तें. तर आमी ताका एकवटान हे परी आमचें जिवीत सारया. आनी जो वावर आमी करूंक जाय तो वावर करपाकूय ताच्या एकवटान हें सगळें घडटलें. आमी बापा कडेन मागया आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताचे येवजणे प्रमाणे ताका एकवटान जेजूक एकवटान तें सारचें. आमेन.